Speaker sir, I request to move that this House strongly recommend the government to enact a legislation to vest in itself the excess and unutilized land admiring about 17 lakh square meter at Sankwad village in Murunga Taluka granted to then Billa Gwalior Private Limited by the Sankwade Communidade for setting up of fertilizer plant and to utilize it for much needed housing needs of economically weaker section in Kortaling constituency and other purpose. The resolution is before the House. Speaker Speaker sir. Speaker sir. Yeah. Yes, sir. Speaker sir. आज जे मोजे रेजोल्यूशन मारपाक एक मोठे कारण आसा आनीक हे कारण तू रिप्लाय दिता पळय न्ही सर्क्युलेट केला मरे या तू रिप्लाय सर्क्युलेट करू ना आय विल गिव अ रिप्लाय ओके ओके स्पीकर सर आज हे मोजे रेजोल्यूशन मारपाक एक मोठे कारण आसा आनीक हे कारण तुमच्या मोदी हे सभागारान दवरता हाचें कारण म्हटल्यार म्हणजे आमचे गोंयचे जमीन ही मोठी आनी मोलादीक वस्त आनी आमकां सगल्यांक चड म्हत्वाची आनी गरजेची हो गांव जाका आमी गोंय वो गोवा म्हणटात तो गांव आमच्या पुर्वजांनी खुंटी मारून वसयलोलो गांव स्पीकर सर आमच्या उपरांत ह्या गोंयांत जायते दुसरे समाजाचे वांगडी आयले आमी ताका कोणाकूच नाकारूंक ना सगल्यांक माये मोगान वेंगयले पूण आतां उरलेले लोक जे गोंयांत येता ते आमचे गात घेवपाक लागल्या आनी तांतले एक म्हटल्यार ज्वारी कंपनी हो गात आमच्या गोंयाच्या सुटके उपरांत जाला ताच्या मुखार तुमच्या मुखार दवरता स्पीकर सर वर्स 1968 डेट 10 सप्टेंबर a company Billa Gwalior Private Limited through the administrator of Communidade of Salset and Murmagaon एक पत्र बरयता आनी एक साऱ्याची कंपनी फर्टिलायझर प्रोजेक्ट घालपाक 50 हेक्टर वो 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मागता फ्रॉम सांकवाडे कमदाद दोन गोष्टी हांगा म्हत्वाच्यो एक की जमीन जाय इंडस्ट्रियल पर्पजाक आनी दुसरी तिवूय बी 50 लाख स्क्वेअर मीटर स्पीकर सर हे डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट हे म्हूण मार्क करून हांव हावजान दवरता तेच वर्सा 2 म्हयन्यां भितर 10 नोव्हेंबराचेर सांकवाडे कॉमदादीची जनरल बॉडी मिटींग जाता आनी हे बिर्ला कंपनीचो प्रपोजल डिस्कस करपाक हे कॉमदादीचे जनरल बॉडी मिटींगेक अशें थाराव येता पयलें डिसिजन सांकवाडे कॉमदाद 500 हेक्टर्स जमीन दिल्ली बिर्ला कंपनीक एक फर्टिलायझर प्लांट घालपाक ही जमीन परपेच्युअल लीज बेजीस हाचेर दिलेली नोट कर स्पीकर सर लीज आनी नॉट सेल आनी फुडें ते लिजाचे रेंट फिक्स करता 1 पैसो पर स्क्वेअर मिटर वेस्टेज जमनीक आनी 2 पैसे पर स्क्वेअर मिटर जी जमीन हायवेक तेकोन आसा तिका बी दुसरें डिसिजन कॉमदादीक एक कंडिशन घालतात कंपनीचेर की ताणें ताचो प्रोजेक्ट
2 वर्सां भितर स्थापन करपाक जाय म्हूण. तिसरें डिसिजन की बिर्ला कंपनी रेंट फारीक करतली in the form of 500 ordinary shares and 125 preferential share. आनी शेअरा वयर कितें पयशे उरतात ते इन कॅश बिर्ला कंपनी कोमदादीक दितली. चवथें डिसिजन जे कामदार कंपनीक घेतले तांतले 30% गोवन ओरिजिन मनीस आसपाक जाय आनी हे 30%नांतले 10% सांकवाळे गांवचे आनी लागशिल्ले गांवचे आसपाक जाय. पांचवें डिसिजन रेंट एवरी 50 वर्सांनी 10% वाडयतले म्हूण. सवें डिसिजन दुसऱ्या सगळ्या प्रायवेट ओनरांक जांच्यो जमनी कंपनीच्या जमनी मोदी आसा तर कंपनी ताका फ्री एक्सेस दितले म्हूण. सातवें डिसिजन डिमार्केशन करचे बिर्ला कंपनीक करतले. आठवें डिसिजन कोमदाद एक हावजींग कॉलनी बांदूंक सोदता तिका 25,000 लिटर उदक दिसाक कंपनी दितली आनी तें फारीक करतले. नवें डिसिजन कोमदाद गांवचे पासत एक डिस्पेन्सरी बांदूंक सोदता तें पासत कंपनी 60,000 रुपया दितले. धावें डिसिजन जांकां आदीं कोमदादीन हे जमनींतले खंयचेय प्लॉट दिले आसा जाल्यार तांकां कंपन्सेशन कोमदाद थारायतली आनी तें कंपन्सेशन बिर्ला कंपनी दितली. तर ही जाली 10वी डिसिजन जाली ती. हे मिटिंगेचे मिनट्स डॉक्युमेंट बी म्हूण हावजान दवरता. स्पीकर सर मातशें सर हें मातशें स्पीकर सर हाचेर मातशें म्हाका डिस्कशन वचपाक जाय. कितें हें व्हडलो हें जाल्लें आसा सांकवाडे आमची ज्वारी नगर ही जी जमीन आसा ताचेर म्हाका डिस्कशन फूल डिटेल म्हाका दिवपाक जाय. ओके ओके स्पीकर सर नोट कर की खंयच सेल वो ट्रान्सफर वो रायट्स म्हणूंक ना. खंयच जमनीचो हक कंपनीक दुसऱ्यांक दिवचे जाता म्हूण म्हणूंक ना. वयल्यान जाणवायेन ते जमीन दिता आनी ते कंपनीचे शेअर मागून घेता कंपनीचे मालीक जावपाक. तशेंच नोकऱ्यो मागता गोंयच्या गोवन ओरिजीन मनशांक. आतां फुडें कितें जाता तें पळय स्पीकर सर. 4 दिसां उपरांत 14 नोव्हेंबर तेच वर्सा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आर्मांदो सांतानो पेरेरा एक रिपोर्ट फायल करता टायटल 30/C. डिटेल त्या रिपोर्टान म्हायती दिता की कोमदाद ऑफ सांकवाडेची जनरल बॉडी मिटींग जालें म्हूण आनीक ताणें 10 डिसिजनां मानल्यान म्हूण. आनी फुडें म्हणटा की आपणे कंपनीचे मनशांक हे डिसिजनां बाबतींत कळयलें आनी ताका ती सगळी मान्य आसा म्हूण. हे डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट C म्हूण हांव हावजान दवरतां. दुसऱ्या दिसा 15 नोव्हेंबर 1968 कलेक्टर पुट अप करता सरकाराच्या एप्रुवलाक अंडर सेक्शन 30,4 ब्रॅकेट G रीड विथ सेक्शन 31 पारा युनिक ऑफ कोड ऑफ कोमदाद. तो एप्रुवल मागता ती 500 हेक्टर जमीन दिवपाक सांकवाळे कोमदादीन प्रपोज केल्ली कंडिशनां प्रमाणे.
हे डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट डी म्हूण हावजान दवरता. January 6 January 1969 सरकार कळयता की गव्हर्नरान एप्रुवल दिले म्हूण ग्रांट ऑफ परमनंट लीज आनी आतां कलेक्टर फुडलीं पावलां मारतलो म्हूण. हे डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट ही म्हूण हावजान दवरता. January 7 1969 कलेक्टर पोस्ट बरयता एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद सालसेट एंड मुर्मुगांव ताका कळून की एप्रुवल सरकारान दिला म्हूण. फुडें सांगता की ताणें कोमदादीक सांगचें बिर्ला कंपनी कडेन लीज सायन करूंक म्हूण एज पर टर्म एंड कंडिशन स्टिप्युलेटेड बाय देम. म्हणजे कोमदादीची टर्म एंड कंडिशन प्रमाणे. हे डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट एफ म्हूण हांव हावजान दवरतां. आतां स्पीकर सर आमकां गोंयकारांक गाज कसो जाता तो तुमच्या मुखार दवरता. 1 फेब्रुवारी 1969 सरकाराचे परमिशनाचे 1 म्हयन्या उपरांत कोमदाद ऑफ सांकवाड न्हय पूण मिस्टर आर्मांदो सांतानो पेरेरा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद ऑफ सावथर्न झोन सांकवाडे कोमदादीचे तोरफेन आनी भगवंत विठ्ठल प्रभू चिमोलकर सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ कोमदाद सावथर्न झोन दोगूय मेळून 2017 लीज डीड सायन करता बिर्ला वांगडा. आनी ते ह्या वेळार स्पीकर सर गोंयकारांक आमकां सगल्यांक घात जाता. हें जें लीज डीड हे दोगूय सायन करता कोमदाद ऑफ सांकवाडीचे नांवान. कोमदादीचेर मॅनेजींग कमिटीक भायर दवरून तातूंत कोमदादीचे घेतलेले 10 कंडिशनां भायर आनी 3 नवीं कंडिशनां एड जाता. पयलें नवें कंडिशन म्हटल्यार एट ए क्लॉज नंबर 1 ऑफ लीज डीड लीजीक ऑप्शन इन्क्लूड करता. ती जमीन विकती घेवपाक आनी कंप्लीट ओनरशीप घेवपाक. दुसरें नवें कंडिशन म्हटल्यार एट ए क्लॉज नंबर 2 ऑफ लीज डीड लीजीक परवानगी दिता. ती जमीन दुसऱ्या कंपनीक जी म्हणल्यार ज्वारी एग्रोकेमिकल लिमिटेड हिका असायन करपाक एस ट्रान्सफर मॉर्टगेज ओ साबलीज आख्खी जमीन ना जाल्यार ज्वारी कंपनीक जाय तितली. आनी तिसरें नवें कंडिशन म्हटल्यार एट ए क्लॉज नंबर 5 ऑफ सेड लीज डीड. हें कंडिशन अशें म्हणटा की कंपनी 20 वर्सांची रेंट आदींच फुडें भरलें जाल्यार ती जमीन ताची जातली आनी ही लीज डीड आसा तें सेल डीड जातलें. अशें हें नवें कंडिशन सांकवाडे कोमदादीचेर एक घात जाता. ही 3 कंडिशनां बेकायदेशीर आनी पावर मिसयूज करून हे सावथ झोना कोमदादी एडमिनिस्ट्रेटर आर्मांदो सांतानो पेरेरा आनी ताचो सेक्रेटरी भगवंत विठ्ठल प्रभू चिमोणकर सायन करता. उरलेलीं कंडिशनां सांकवाडे कोमदादीन पास केलेलीं तिवूय एड करता. हें डॉक्युमेंटाची कॉपी डॉक्युमेंट जी म्हूण हावजान मुखार दवरता. उपरांत कितें जाता तें तुमच्या मुखार दवरता. ऑनरेबल मेंबर सगळे डॉक्युमेंट वांगडाच दी तूं कितें दवरता. सर थोडे आसा मातशें डिटेल गेल्यार मातशें बरें पडटलें सर. तूं डिटेलान उलय पूण ते डॉक्युमेंट सगळे वांगडाच दी. उपरांत 28 नोव्हेंबर 1969 का सर and एक्सक्यूज मी
हय सर. ताजे स्पीकर तेणी डिटेलान जर डॉक्युमेंट्स कितें हाडल्या पळय न्ही जाल्यार तेणी सबमीट करूं न्ही मिनिस्टरा कडेन हावजान आनी ताका जर स्पेसिफिकली कितें सांगपाक जाय पळय न्ही तें तेणी सांगून तें बरें पडटलें म्हणजे जेणे करून मिनिस्टराक सगळ्यात कित्याक डॉक्युमेंट सगळे वाचीत येता जाल्यार खूब आसतले ते म्हणून म्हटलें आनी 10 मिनटांनी काबार करता सर मातशें अर्जंट कितें 10 मिनटां न्ही जाला कितें आज गिलोटीन आज संग तेच्या पयलीं डिमांड आसा मंत्र्याचे मंत्र्याक मिनिमम 1 वर तो उलयतात 15 मिनटां विजय हय टू टेबल ऑफ द हावस इट इज कन्सिडर्ड तूं दवर टेबलार आनी कितें सांगपाक जाय तेच्या व्यतिरिक्त जाल्यार सांग तूं वाचूंक वचूं नाका तूं सांग कितें सांगपाक जाय जाल्यार सांग Speaker, sir. रिप्लाय मागीर हांव सांगता. A colleague has raised, तेंकाय उलोवणी मरे दोगांक. brought in a resolution, a private member's resolution as far as the Zuari land is concerned. And he's asking this for the needed for housing needs. First and foremost, I would like to tell this August House that the land basically has been given to Zuari only for industrial purpose. So this land basically cannot be given as far as housing is concerned. And the issue, as we had said, Zuari issue we had discussed last time in this August House. We have submitted that we have given it to the learned advocate to look into the matter as far as the lease is concerned. So once we get a reply from the learned advocate, then only we will be able to act on that. Till then our sanad and all is been kept on hold. विजय सर दिसा जालें मरे तेणी ना जालें मरे 2 मिनटां. स्पीकर सर मंत्र्यान उत्तर दिलां की प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आहा हावजींग पर्पजाक जमनी दिवपाक जुवारीची जी जमीन उरल्या ती आनी ती आपूण हावजींग पर्पजाक दिवपाक शकना कित्याक जमनीचो यूज आहा इंडस्ट्री म्हणून हें मंत्र्याचें उत्तर आहा. सो आय एम ऑल्सो वॉन्टिंग टू रिअसर्ट दॅट इफ ही इज नॉट गोइंग टू अलाव द चेंज ऑफ लँड यूज फ्रॉम इंडस्ट्री टू एनी अदर पर्पज then the very question of giving it for any other purpose, including the housing of the मूळ गोंयकार्स. बाब आंतोन वाज जें उलयता तें एक मूळ गोंयकाराचो प्रतिनिधी आनी मूळ गोंयकार तांची जमीन पयलींची ती तांच्या कानान घालून कशी व्हेली आनी ती आमकां परती दिवची कित्याक आमकां आतां घरांक जागो जाय हो ताजो मूळ मुद्दो आहा. ह्या मुद्द्याचेर मंत्री म्हणटा की आपल्याक पर्पज आय कॅनॉट चेंज बिकॉज इट इज इंडस्ट्री अशें जर आसा आनी मंत्री म्हणटा ते भशेन की आमी आतां कोणाक तरी आदवोगादाक विचारला आनी बाय द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन आमी सांगतात नेक्स्ट असेंब्ली सेशन तशेंच उरपा जाय ती जमीन ती आनी कोणाक दिवंक जायना. 1969 जालें तें पडचें ना. एक मिनीट स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान पयरूय सांगलां आमकां अश्युरन्सूय दिलां गोईंग बाय दॅट अश्युरन्स अँड गोईंग बाय वॉट द मिनिस्टर इज सेईंग टुडे I wanted also to speak a lot on this. I will not speak because it makes no sense. Because we have an assurance from you that nothing will change till the next assembly session. We are asking. But ते कळपाक जाय. You have to take people into confidence. जे तो म्हणटा 1969 जालें तें परतें जावचें न्ही 2022 इतलेंच. See, we are waiting for. Yeah, you are speaking. You know, we are. बेजिकली जशें तेंच्यांनी सांगलें कितें जालें आनी कितले टायम जालो तो पेंडींग उरला विशय म्हणून आनी ऑलरेडी आतां डिफरंट कन्स्ट्रक्शन येत आसा जुवारी आपणाक जाय तशें करता. आमी एवरी टायम मागला की ही जी जमीन आसा तो जसो म्हणटा गोवन ओरिजन जे आमदारान मेन्शन केलें गोवन ओरिजनाक मेळपाक जाय हेंच आमी घातलेलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन बील कायदो आयज तो टेबल केल्लो ना हो फुडें काडलेलो ना आनी तितून आमी तेंय घातला की कोमुलदाद जागो जो आसा हो फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजनाक मेळपाक जाय म्हणून. आनी आयज खंय ना खंय ह्या सभागृहानूय सेम आसा जे रेजोल्युशनान तेणें मांडला की हावजींग प्रोजेक्टाक हांव तेंवूय विचारूंक सोदता की विकर सेक्शन म्हणटा हो विकर सेक्शन कोण. आयज विकर सेक्शन आयज नीज गोंयकार जाल्ले आसा विकर सेक्शन आयज नीज गोंयकाराक जागो ना सारको घर ना सारकें रेंटेड प्रिमायसिसार रावता. सो हो आमचो डिमांड ऑलरेडी आसा की पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजनाकूच आमचे हे कोमुलदाद जागे मेळपाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना समज हो जागो परत आमी घेता कोमुलदादी कडेन हे फुडें जेन्ना दिता पासून एलोकेट केन्नाय करता नाल्यार हो फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजनाक मेळचो हे आमी मागणी करता. तशेंच सांगता की आयज येदो व्हडलो जो घोटाळो जाला आयज हो घोटाळोच आसा कारण इतली व्हडली जमीन
आयज सरकारा कडेनूय ना, आयज ती प्रायवेट हेंचे कडेन पावल्ली आसा आनी ते आपणाक जाय तशें यूज करता. हें जावपाक जायना आनी जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की आपूण एडवोकेट नेमता आनी ताका घेवन आमी फुडें वयतले म्हणून. हेजेर लक्ष आसपाक जाय सरकाराचो की ही जमीन आसा ती नीज गोंयकाराची आसा. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन गांवकारी आयज हो गांवकारी म्हटल्यार पोर्चुगीज काळाचो न्हू, हो पयलूचो गांवकारी सिस्टम पयलूच्यान आसा, हजारांनी वर्सांचो हो सिस्टम आसा आनी हो युनीक सिस्टम गोंयान आसा. हो सिस्टम फॉलो करता जाल्यार आमकां त्या भशेन पद्दतीन वागपाक जाय आनी तें करता जाल्यार आमकां परत इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी ही स्कॅम्स जे आसा, हे जे घोटाळे आसा, हे घोटाळे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आयज कोणाकूय आमी लीज आउट करतले आनी ते आपणाक जाय तशें सेल डीड करतले अशें जावपाक जायना. सो सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी जाता तितल्या बेगीन ती जमीन आमच्या हातीन घेवपाक जाय, सरकाराच्या हातीन घेवपाक जाय. आनी कोमुलदादीचे जितल्यो जमीन आसा, आतां सीएम बाबानूय सांगलें की आपूण एक्शन घेतलो म्हणून. जे कितें आसा तुमी दिया म्हणून हांव मुद्दमून टेबल करतलो, हांव मुद्दमून सांगतलो. डेमोलिशन ऑलरेडी ऑर्डर्स आसा, खुबशे इनलिगल जे स्ट्रक्चर्स आसा कोमुलदाद लँडाचेर जे एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा, स्लम्स बांदलेले आसा, हांव मुद्दमून टेबल करतलो. म्हाकाय पळोवपाक जाय कितले एक्शन जाता ते आनी कितले जाण डेमोलिश करता ते. देव बरें करूं. Speaker sir, this issue has risen regarding Zuari agrochemical because they have deviated from the earlier agreement as far as the land which was given to them for industry, and they have basically started making piecemeals and selling it as plots. Now we are basically, I have sent it to the learned aggregate to go through the lease agreement and what is the purpose, what this land was supposed to be utilized. So we are just waiting for the legal opinion from the learned advocate. Once we get the legal opinion, it is not that I am not promising that next assembly session. Once we get the legal opinion, that's the time the government will take a decision on the same. Honorable member to withdraw. On the assurance. स्पीकर सर, मातशें म्हाका रिपीट करपाक जाय, डिसिजन कितें घेतला तें. डिसिजन अशें घेतलेलें आहा की पयले सद्या तुवें जागो मागलेलो आहा ती तुमकां घरां बांदपाक म्हणजे लोकल हांकां सारकें हावजींग हो इकॉनॉमिक सेक्शन तो जागो आमच्यान इकॉनॉमिक विकर सेक्शनाक जागो घरां बांदपाक दिवंक शकना, कित्याक तो जागो दिलेलो आहा इंडस्ट्री पर्पज. सो ह्यो जागो फकत इंडस्ट्रीज येतली थिंग. आतां आमी कितें जालेलें आहा, जुवारीचे ते आतां इश्यू जालेलो आहा. आतां आमी आदोगादाक स्टडी करूंक दिलेलें आहा वेदर तेजें दुसऱ्यांक विकूंक जाता की जायना तें आतां एक पाटी आदोगादाचो जर आमकां रिप्लाय येतकूच, तेजें ओपिनियन येतकूच तेन्ना आमी डिसायड करतले कितें करपाचें. स्पीकर सर, हांगा आयकोंक येता की ऑलरेडी जी जमीन आसा ती विकलेली आसा म्हणून, अशें आमच्या ना ते दिगून लागून त्याच पासून आमी इन्क्वायरी करूंक लायलेली आहा. कलेक्टराकूय इन्क्वायरी कर म्हणून सांगलेलें आहा आनी तशेंच आमी आदोगादाक दिलेली आहा पळोवपाक ते एग्रिमेंटा प्रमाणे ते डिविएट जालेले आहा काय म्हणून. ना स्पीकर सर, ना जाल्यार ताचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. पयलें आमकां ओपिनियन येवन दिल, पयलें आमकां लिगल ओपिनियन येवन दी. ओके. सो तुवें जें मांडलेलें आहा इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनाक तें जावचें ना. स्पीकर सर, फक्त हांव माननीय आमदाराक कळपा खातीर एकूच विशय सांगता, म्हणजे जे आमच्या माननीय मंत्र्यान जें सांगलें पळय न्ही, लिगल ओपिनियन एकदां येवनी, तें येयल्या उपरांत मागीर आमच्यान कितें तो डिसिजन घेवं येता, तोपर्यंत घेवन नजो कांय डिसिजन म्हणून म्हणटा. हें कन्सिडर करून तुमी प्रायवेट रेजोल्युशन तुमचें विड्रॉ करचें. Honorable member, is it your wish to withdraw the resolution? ओके. हांव मंत्र्यान दिल्लें मंत्र्यान दिल्लें एश्युरन्स हांव विड्रॉल करता.